आमी तो विषय व्हरून ट्विस्ट करून सुप्रीम कोर्टान घडोवपाची आमकां ताकद आहा. पयशे सुद्दां नाका सरकाराचे. भाऊच्या स्टेटमेंटाक तुका व्हॅल्यू आहा को दिसता? सरकारान आयजच्या आयज सरकारा पर्यंत पावय बेश्टे तामणकर म्हणू नाका वचोन. हांव स्टेटमेंट करिना, हांव अपील करता, सरकाराक चॅलेंज दिता. हे प्रमोद सावंताचे सरकार जे गोंय राज्यान आहा, हे सरकार राज्य आमचे गोंय राज्य हे अधोगती कडेन आनी दिवाळखोरी कडेन व्हरपाक लागलेले आहा. आता हो आरोप कित्याक करचो कसो दिसता की ज्या तरेन पळय मंत्री आनी सरकार चल्ला त्या तरेन हे स्पष्टपणान जाणवता. आनी आतां तितून खंय तरी एडवोकेट जनरल जो राज्याक सल्ले दिवपी आसता तोय खंय तरी हितून सामील जाला. तेका लागून आतां स्पष्टपणान सारकें जाणवपाक लागला की राज्य जे आहा हे गोंय राज्य हे प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे जे नेतृत्व करता प्रमोद सावंत त्याच्या सकयल हे राज्य अधोगती कडेन आनी दिवाळखोरी कडेन चल्ला हे दिसता. आनी 2018 विनोद पालयेकर जेन्ना मंत्री आसलो गोवा फॉरवर्डाचो त्या वेळाचेर ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड पास जालो आनी तो एवॉर्ड पास जाल्या उपरांत तितून हांव डिटेलान वचना पूण तितून 2.0 TMC उदीक हे ते सगळे डायवर्ट करपाचे ते सगळे तितून तेन्ना सांगले गेले एवॉर्डान. आनी तो एवॉर्डाचे मोठ्या प्रमाणान त्या वेळाचेर आमी स्वागत केले. पूण आमी तेचेर टिका केल्ली एक एक्टिविस्ट म्हणून, कारण की ते 2.0 हे ते आनी डिटेल पळय जे त्या वेळार आसले हे सगळे वळोवपाक पळय जी मान्यता दिल्ली तेचेरूय मोठ्या प्रमाणान आमी त्या वेळाचेर आक्षेप घेतलेले. आनी जो एवॉर्ड पास जाता सदांच तो एवॉर्ड पास जाता थंय राज्य सरकारचें काम कितें आसता की तो जाता तितलो लोळोवन दवरप एवॉर्ड, तेका खंयच तो तेका फुडें वचपाक दिवप नासता. आनी गोंय सरकारचें सुद्दां काम म्हाका दिसतालें की तो एवॉर्ड जो पास जाला 2018 हो खंय तरी हेंच्यांनी लोळत थंय दवरपाक जाय आसलो. पूण दुर्दैवान तो एवॉर्ड पास जाल्या उपरांत कर्नाटक राज्य जे आहा ह्या कर्नाटक राज्यान तो एवॉर्ड नोटिफाय करपाक सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घातले त्या वेळाचेर. आनी सिनियर एडवोकेट गोंय राज्याचे म्हणून सिनियर एडवोकेट दातार जे अपियर जाले गोवा सरकाराक सुप्रीम कोर्टान त्या वेळाचेर सुप्रीम कोर्टान तेंच्यांनी गोवा सरकारा मार्फत तेका कन्सेंट दिले आनी तो कन्सेंट दिल्या उपरांत हो एवॉर्ड सगळो नोटिफाय जावन आयज तेचो स्टॅट्यूट जावन कर्नाटक एक कायदो म्हणटाचो आयज वापर करपाक लागलेले आसा. सगळे जे चल्ला पळय ते आतां उदीक वळोवपाक किंवा बांदकाम जे संदर्भान चल्ला ते आतां ह्या संदर्भान असेंब्लीन विजय सरदेसायान आमचो प्रमोद सावंताक त्या वेळार प्रश्न विचारलेलो की हो दातार हेणी कन्सेंट कशें दिलें काय म्हणून. पूण जे जावं म्हणटा दिवाळखोरी कडेन आनी अधोगती कडेन व्हरणारो मनीस प्रमोद सावंत ह्या मनशान धडधडीत विधानसभेचो सुद्दां फोटिंगपणाक उलोवपाक त्या वेळाचेर वापर केलो आनी विधानसभेन सुद्दां हेणी सरळ उत्तर दिलें की आमी कन्सेंट दिवपाक मान्यता दिवंक नासली. आनी काही दिसांनी हो विशय गाजल्या उपरांत सिनियर एडवोकेट जे दातार हेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सरळ गोंय सरकारान आपल्याक कन्सेंट दिवपाक लायलेलो ही भुमिका तेंच्यांनी उघड केली. हे सगळे रिकॉर्डाचेर आहा सगळ्यो गोश्टी. तेन्ना त्या पुलाचेर उद्घाटन करतना मनोहर पर्रीकारान अशेंच त्या वेळाचेर आमकां एक्टिविस्टांक आव्हान दिल्लें त्या वेळार कितें म्हणून की हे एक्टिविस्ट जे आहा हे नाका त्यो भानगडी घेवन कोर्टान वयता पूण तेंच्यांनी म्हादईचेर खंय तरी कोर्टान वयचें. आनी दुसरेच दिसा एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी उत्तर दिल्लें त्या वेळाचेर की मनोहर पर्रीकारान इमिजिएटली म्हादईची कागदपत्रां जी आहा ती सगळी आझाद मैदानार हाडची आनी आमकां सोंपोवची एक्टिविस्टांक. आमी तुमच्याकून सरकाराकून बऱ्या पैकी अभ्यास करून तो म्हादईचो विशय घेवन सुप्रीम कोर्टान मांडून तुमकां जिखोवन दाखयता म्हणून त्या वेळाचेर म्हाजो स्टेटमेंट आहा सगळो. आनी आयज हांव परत हो म्हाजो स्टेटमेंट रिपीट करता की राज्याचो जो मुख्यमंत्री आहा हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता. तो तर म्हाका मेळपाकूय सोदिना, तो भियाता म्हाका कित्याक ती म्हाका खबर ना. म्हणटकूच राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता हांगासर तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी गोंयच्या जनतेच्या माध्यमांतल्यान कोण जे पळयता ही प्रेस तेंच्यांनी ताका सांगचें प्रमोद सावंताक की अजुनूय आमी हांव सुदीप तमणकर तयार आहा एक्टिविस्ट म्हणून सगळी कागदपत्रां हाड ह्या आझाद मैदानाचेर दवर आनी हारमान अजुनूय आमी हो विशय सुप्रीम कोर्टान व्हरून तडीच लावपाक आमकां ताकद आहा, हिम्मत आहा आनी आमचे कडेन अभ्यास आहा. कळ्ळें न्हू. तेन्ना परत एकदां हेका आव्हान करता. आनी आयज स्टेटमेंट जे काल एडवोकेट जनरलान राज्याच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी स्टेटमेंट काडला तेणी काल. दुर्दैव शिकलेलो मनीस राज्याचो एडवोकेट जनरल ज्यांनी मार्गदर्शन करप
तो आयज ॲडव्होकेट जनरल राज्याचो स्टेटमेंट काडटा की लोकांनी काय आंदोलन करचें म्हणजे तुका तुज्या शिक्षणाचेर येना काय म्हणून प्रश्न चिन्ह पडटा हांगासर. आयज तूं जेन्ना तुका कॉन्फिडन्स ना तेन्ना तूं लोकांक अपील करता की लोकांनी आंदोलन करचें म्हणजे तूं तुमचें चल्लां कितें काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा. अरे ज्या हक्काक लागून पेडण्या भागान 4 दिसूच पयलीं जे आमी आंदोलन थंयसर चालू केल्लें आमकां टॅक्सी स्टँड येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड मेळचो म्हणून थंय तुमी 144 लायता आनी हांगासर परत सांगता आतां कितें लोकांनी आंदोलन करचें म्हणजे 144 परत लावपाची तयारी केल्या काय म्हणून सरकारान प्रश्न पडटा. म्हणून अशें सरकार खंयच्या मार्गान चलता आनी कितें पळय चलता पळय हे कळपाक हांगासर मार्ग ना. आयज पर्यंत आमी जे विशय घेवन वयता ते हेतू प्रामाणीक आसता रेचो आनी ताका मागीर देवाचे आशिर्वाद लाभता. आयज आमी प्रत्येक गोष्टीचेर देवाच्या आशिर्वादान न्याय मेळयता. देवाचो आमकां पूर्ण पाठिंबा जाता. तसो देवाचो हुकूम ह्या चोरांक ना हांगासर. पसारकाराक तर नाच कित्याक हेणी राज्य सारकें हितून घातलेलें आहा. ताका लागून शेवटी हांव ताका इतलेंच सांगात की पसारकाराक कदेलो सोडून वचरे घरा. पसारकाराक कदेलो सोडून वचरे घरा. हीच तुजी आयज लायकी आहा. म्हादाई आवय म्हणणारो तूं आयज आवयचेर जर कोण अत्याचार करता जाल्यार पसारकारान आनी तोंड घेवन कितें म्हणून लोकां फुड्यान येवप आनी हो थंय मिटिंगो घेता टॅक्सीवाल्यांक सतोवपाक किंवा आनी बसवाल्यांक पयर लज नासलेले तरी आनी बेरेस्ताराक मिटींग घेता. आतां वय राज्याच्यो ते सगळ्यो बसीत घेवंक सोदता. अरे 400 कोटी रीण जाले तुजे कालच्या डिसेंबरान आनी तुजी उबो रावपाची तरी ताकद आहा. अरे कांयच कळना कितें चल्लां तें. म्हणून ताका लागून आतां हांकां एकूच म्हजें आव्हान सारकें पसारकारा कदेलो सोडून वचरे घरा इतलेच तुजे कडेन उरला. आनी त्या म्हादाईचो विशय परत एकदां हांव रिपीट करता. हो म्हादाईचो विशय काडून ह्या आझाद मैदानार हाड. आमचे कडेन दी सोपोवन एक्टिविस्टा कडेन आमकां ताकद आहा. तो सुप्रीम कोर्टान व्हरून बऱ्या पैकी वकील काडून आमच्या पयशांनी काडटा. सरकारच्या रुपयाची गरज ना. आमी तो विशय सुप्रीम कोर्टान व्हरता आनी परत तो ट्विस्ट करपाची ताकद आमचे कडेन आहा. सरकारान आयजच्या आयज सरकारा पर्यंत पावय बेश्टे तामणकर म्हणू नाका वचोन. ताका सांग क्लियर की तामणकरा कडेन आझाद मैदानार हाडून सगळ्यो फायली सोपोवन दी. आमी तो विशय व्हरून ट्विस्ट करून सुप्रीम कोर्टान घडोवपाची आमकां ताकद आहा. पयशे सुद्दां नाका सरकाराचे. वकील सुद्दां आमी काडटा. हय आमी प्रशांत भुशणा कडेन सगळें उलोवन सुद्दां दवरला आनी डिस्कस केला आनी राज्याचो माजी ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हेचे कडेन सुद्दां एडवायस घेतल्या सगळी. अजून तुका सांगलें न्हू हेतू प्रामाणीक जावं मनशाचो. हेतू जर प्रामाणीक आसा ट्रान्सपरन्सी सांगता बरें ओके जाल्यार इतलें इझी ह्या परिस्थितीन सद्याच्या परिस्थितीन इतलें इझी आहा तें आमकां पळोवपाक दिसता तुका. हय कित्याक कोप नाका दिसता. कित्याक अरे कन्सेंट दिवपी कोण हेच लोक न्हू. मागीर परत सांगुया न्हू कन्सेंट दिणाऱ्यांक एक्सपोज करुया न्हू सोमते सुप्रीम कोर्टान. हांकां ऑथॉरिटी नासतना दिल्या म्हणून हेंच्यांनी करुया मरे करुया न्हू. सरकारान सांगून न्हू ह्या आझाद मैदानार बरोबर हाडुया. हांव चॅलेंज दिवन सांगता न्हू. सरकारान दिवनी न्हू हाडून आपले कडेन जायना म्हणून सांगून स्टेटमेंट करता तो स्टेटमेंट करता सगळेच करता. स्टेटमेंटाक कांयच ना न्हू. हांव स्टेटमेंट करिना. हांव अपील करता सरकाराक चॅलेंज दिता की हाडून दिया सगळे पेपर आनी डिक्लेअर करा की आमचे कडेन कांयच जायना. सुप्रीम कोर्टान आमी झगडटा म्हणून सांगलें न्हू. डीपीआर दिला ती हाडू शकता म्हणटा तूं. हय आमी स्टडी केला न्हू. हांव पळय इतले दीस हांव कित्याक येवंक ना हांगा प्रसिद्धी घेवपाक. 2 दीस हांवें अभ्यास केला न्हू. सगळ्या वकिलां कडेन उलयलें सांगलें मरे नांवां सांगलीं मरे. आत्माराम नाडकर्णी कडेन डिस्कस केला. प्रशांत भुशणा कडेन डिस्कस केला. सरळ नांवां सांगता दिया पेपर हाडून आझाद मैदानार. हारमाना जायना म्हणून सांगा आमचे कडेन दिया हाडून आमचे कडेन आमी वयता. पयशे सुद्दां नाका म्हणून सांगलें.